रोरो फेरीज आम्ही ओन करनात. आम्ही एक ट्रायल घेतिल्ली आसा की एखाद्या वेळ कितें चलत ना चलत त्या पयलीं आमी त्या भाडे तत्वाचेरच घेवया. असो आमकां एक हे आयलें की भाडे तत्वाचेर घेवया, त्याचे परफॉर्मन्स पळोवया, ताच्या नंतर आमी तो ओन आमचो बांदुया. आणि आयज एखाद्या वेळ आनी एक म्हयन्यान रिव्ह्यू जातलो, 2 म्हयन्यांनी रिव्ह्यू जातले, अशा प्रकारच्यो सेवा इतरत्र आमकां दिवपाक जाय. सो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर मेक इन इंडिया म्हणटा जाल्यार आमी मेक इन गोवा म्हणटा. हांव ताचें अभिनंदन करता की पूर्ण रोरो फेरी जी आसा पळय न्ही ही हांगासर कन्स्ट्रक्ट केल्या, हांगा बिल्ड केल्या. शिप बिल्डिंगान गोंय हे नंबर 1 आशिल्ले. आमी शिप बिल्डिंग क्लस्टर्स गोंय फॉर्म करपाच्या तयारीत आसा. म्हणून सांगला की गोंयकार जो आसा पळय न्ही हो इनोवेटीव तकलेंतल्यान आपल्यो वेगवेगळ्यो गजाली करूं शकता. ते आमी रोरो फेरींतल्यान आमी प्रूव केल्लें आसा. लोकांक जेन्ना बऱ्यो फॅसिलिटीज दिता पळय न्ही रे, तेन्ना लोकांनी आपुणूय कितें तरी कॉन्ट्रिब्यूट करपा खातीर सुरू करपाक जाय. कारण अशी एसी फॅसिलिटीज आनी इतकी फास्ट सिस्टम दिता तेन्ना लोकांनी पॉझिटिव्हली विचार करपाची गरज आसा. आनी ह्या रोरो फेरे खातीर जे सरकारान पयलीं शुल्क जे आंखलेलें आसा, जी फीज बसयल्ली आहा, हितून जर कितें कमी जास्त करपाक जाय अशें जर कोणाकूय दिसता, ग्रामस्थांक दिसता जाल्यार हें निवेदन आमी ऑलरेडी आमचे रिवर नॅव्हिगेशन मिनिस्टराक दिल्लें आसा. लिखी पत्राद्वारे आमी हें निवेदन लोकांच्या वतीनसून दिल्लें आसा. हेजेर योग्य तो निर्णय आमचे सरकार घेतले म्हाका अशी आशा आसा. 50% लॉसान चलता, 100% कॉस्ट आमीच बेर करता आनी पयलीं फॉर द पब्लीक पर्पज. पण आमी तशें पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सिस्टमाक लोक मिनिमम पे करता पयलीं त्याच पद्दतीन पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम म्हणून लोकांनी मिनिमम पे करपाची गरज आसा. तर फेरी पॉयंटा वयल्यान हांव स्वप्नील दारी